द्वितीयम पुस्तकांतलें वाचप. पोरजे लगीं उलोवन मैजेन म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यान तुज्या सगळ्या पयना वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडातावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं खालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसार नाशें रावोंक सत्राय घे. विकाळ सोरोप आनी विचू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान, सुक्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासून कडपांतलें उदक वाळाशें केलें. ताणें तुका ह्या अरण्यान तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मान्ना खावंक दिवन पोसलो. देवाचें उतार हें. नावाड 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 सोम्या, नावाड सोम्या जेरुसलेमा. नावाड 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 सोम्या, नावाड सोम्या जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा, तुझ्या देवाक नावाड ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवट्याचे आडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशीर्वादीत केल्या. नावाड 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 सोम्या, नावाड सोम्या जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संवस्कार, उंची गोव तुका दिव दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तांताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. नावाड 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 सोम्या, नावाड सोम्या जेरुसलेमा. तो आपले उथार जाकोबाक कळीत करता, इस्रायेलाक आपले विधी नियमा परगडटा. दुसऱ्या खंयच्या राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडोवंक ना. नावाड 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 सोम्या, नावाड सोम्या जेरुसलेमा. नावाड 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 सोम्या, नावाड सोम्या जेरुसलेमा. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतावंती संस्कारलेली कांस
क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करताने आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करताने आमी जायती जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांचेली जाता देवाचे उतर हें Bagimon zuam pormane Jesu Kristaची सुवार्ता. त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक मुळे हांवच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें सतच हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवन बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थावन देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त संभ्रमता. जेजून हो संवसार साणून बापा सरशीन वेता आसतना ताणें 3 संगती आमकां दिल्यो, 3 देणी ताणें आमकां दिली. पयल्यान पयलें पवित्रत्म्याक ताणें आमकां दिलो, ताच्या माये मोरयेक ताणें आमकां दिलो आनी तिसऱ्यान ताणें हो पवित्र येवकरिस्त आमकां दिलो. मिस्तेरांनी मिसलोलो भवाट आमचो, मिस्तेरांनी गुंतलोलो धर्म आमचो. मिस्तेरांतलो मिस्तेर आसा हो येवकरिस्ताचो मिस्तेर. हो मिस्तेर समजूंक आमकां भवार्थाचे दोळे जाय. भवार्थ विणे ह्या उंड्या वयनाच्या गुर्तांनी जेजूक आमकां पळोवंक जायना. हांव ल्हान आसतना एक फावटी माय लागीं हांवें विचारलें, माय त्या उंड्यांत जेजू खरोच आसा गी? ताका मायन जाप दिल्ली. त्या उंड्यांत जेजू आसा गी म्हणलें सवाल विचारीन म्हजो पुता. तो उंडो जेजूच म्हणून फातयेची. त्या उंड्यांत जेजू आसा गी म्हणलें सवाल विचारीन जो बदलाक तो उंडो जेजूच म्हणून फातयेची. वय तो कॉन्सेक्रा केल्लो उंडोच जेजू. हो आमचो भवार्थ. मलगड्यांतावन आमकां देवान आयिल्लो आनी पवित्र सभेन अजून पर्यंत दुबावावेन फातयेल्लो येवकरिस्ताचो मेस्तेर. जेजून आमकां जायती शिकोवन दिल्ली आसा. आमी राग दवरी नजो, पेलाचो मोग करीचे, दुस्मानां बक्षिजे, गुप्ती मागणें करीचे, आमी दान धर्म दितना कोणायकी कळोवंक नजो इत्यादी. पूण जायते फावटी ही शिकोवण आमकां पाळूंक कस जाता. पूण भोवनो म्हणिनो जेजूची एक आज्ञा आमी खऱ्यांनीच पाळल्या फाटल्या 2020 वर्सां जावन. जेजूची हेर शिकोवण आमी पाळूं ना जावं पुरो, पूण ही एक शिकोवण जेजून आमकां दिल्ली अजून पर्यंत आमी पाळून आयल्या. ती खंयची शिकोवण? हें म्हज्या उडासाक करा, हें म्हज्या उडासाक करा म्हणलो सोम्याचो आदेश. आमी ह्या 2000 वर्सां जावन मीस पेटोवंक सुकोवंक ना. वर्साच्या 12 म्हयने खरी एक दीस म्हणले बरी आमी मीस पेटयला. आनी ह्या लॉकडावनाच्या काळारय
हजारांनी लोक मीस पळोवन आसा. तांकां इगर्जेक वचून मीस भेटोवंक जायना जाल्यार हे मीस यूट्यूब चॅनलार गी टीव्हीर गी पळोवन तांचो हो आत्मीक कायदो पाळून आसात. जावं देवाक मान आनी होगळा. या प्रस्तावनाच्या उतरा उपरांत या मिस्तेरा विशयान भोवून बिडून थोडे जाणा जावया. वातिकन महासभेन येवकरिस्ताक क्रिस्तांव जिणेचे मूळ आनी शेवट म्हणून उलो केल्लें आसा. मूळ कित्याक म्हळ्यार ह्या मुळांतावन आमी क्रिस्तांव जिणेक घटाय जोडटा. ह्या येवकरिस्तांतावन आमच्या जिणेक घटाय जोडटा. आनी शेवट कित्याक म्हळ्यार ह्या आमच्या जिणे उपरांत सोम्यान तयार केल्ल्या त्या जेवणाक आमी वचूंक अत्रेकता. ह्या आमच्या जिणे उपरांत सोम्यान तयार केल्ल्या त्या सासणीक जेवणाक वचूंक आमचो अत्रेक जावन आसा. त्या देखून येवकरिस्त आमच्या जिणेचो शेवट. जर येवकरिस्त इतल्या म्हत्वाचो तर ह्या सक्रामेंतांतय आमकां चड चड भक्त आसा जंय न्हय मात्र भक्त पूण ते भक्ती सोवे त्या मिस्तेरा वयर आमी चडीत अध्ययन करीचे. येवकरिस्त विशांत जेजूचे चिंताप आमी समजून घेवचे. जेजू आयचे सुवार्थेंत आमकां सांगता ताचे मांस तो आमकां खावंक दिता, ताचे रगत आमकां तो पियोवंक दिता अशें म्हणून. हांगा मांस आनी रगत म्हळ्यार कितें? निमाणे जेवणा वेळार जेजू म्हणटा ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तर मांस आनी रगत ही जेजूची कूड म्हळ्यार कितें? भोवनो म्हणिनो हे जेजूचे मांस आनी रगत ताची कूड म्हळ्यार जेजूचें सगळें व्यक्तित्व, ताचें सगळें तन मन आनी धन. ताका सेवचें म्हळ्यार आमी तो जावचें. ताका सेवचें म्हळ्यार आमी जेजू जावचें. आमचें पोंड म्हणलें कितें आसा तें आमी विसरचें आनी ताच्या योजना ताच्या मंडोळेक आमी खाल जावचें. ताचीं स्वप्नां आमचीं करचीं. तो कशें सगळें जिवीत ताचें जिवीत बापाक मानूंचे बरें जियलो तशें आमी ताका मानूंचे बरें जियोवचें. ताचे एक पोटान जियोवचें. ताणेंच दिल्ल्या त्या दाखोवलीच्या धाकल्या बरी ग्राफ्ट करचो फांटो ग्राफ्ट करच्या मुळाक कसो चिटकून रावता गे. आनी उपरांत ते वेगवेगळे फांटे एक रूप या एक वाल जातात गे. तशेंच आमी सोम्याक संपूर्णपणी अवलंबीत रावचें. तितलें मात न्हय आमी आमचे कश्ट आमचे आकांत आमची पिडाशिडां आमचे अस्ककाय ताच्या कश्टांक मेळोवचें आनी ताणें दिवच्या त्या जिवनपणाच्या संतोशान आमी सदांच जियोवचें. हीच येवकरिस्ताची सकट सांता भक्तां मेळिल्ली ती आमकांय मेळटा. आमी आमचे कुडीन जेजूचें मरण वोवयता अशें जेजून आमकां दिवचें तें जिवीत आमच्या जिणेन आमी अनुभव करच्या. ताचें मांस आनी रगत दिवंक जेजून मोराजें आसलें. ताचें मांस आनी रगत आमकां दिवंक जेजून मोराजें पडलें. आमी ताचें तें जियेतना चवकास आमच्या स्वार्थाक मरता. नव्या व्यक्तित्वाक आमी घेता. हें आसा जेजूचें व्यक्तित्व आमी घेवचें. येवकरिस्त विशांत तुमी हे 2 जाणां आसल्यो थोड्यो मुळाव्यो संगती भोवून भयणीनो तुमच्या उगडासा काडूंक आशेता. पयल्यान पयलें येवकरिस्त एक सुर्यान एका कोनशार बसून जेवण घरा गेल्यार तें येवकरिस्ताचें जेवण जायना. येवकरिस्ताचें जेवण आमच्या समुदायाचें जेवण. त्या समुदाया सांगाता जेवचें म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबाची म्हज्या वाड्याची म्हज्या फिरगजेची कसलीच काळजी नासतना आपूण आपणाक देव सुमेस्ता अशें एक सुर्यान कुद्यार जिवीत जियोवच्या व्यक्तींक येवकरिस्ताच्या जिवनाचो खरो अर्थ आनी समजूंक ना. येवकरिस्तेवल्यांनी हेरां विशयान चिंतचें. आपले समाजीक कितेंपणी करीचें, कितेंपणी कॉन्ट्रिब्यूट करीचें. दुसऱ्या येवकरिस्त भाग्यवंतांच्या शांतीपणाक देवान दिल्लें इनाम खंडीत न्हय. पापा फ्रांसीस आमकां सांगता येवकरिस्त भाग्यवंतांच्या शांतीपणाक देवान दिल्लें इनाम खंडीत न्हय. बगार तें पातक्यांक पाटी ताचे वेंगेंत येवंक आनी तांचे घाई बांदूंक देवान दिवचें वकात. येवकरिस्त जावन आसा
पातक्याक पाटी आपोवंक आनी ताचे घाई बांदूंक देवान दिवचे ते वकात. तशें म्हळ्यार जेजूक सेवूंक तुवें भाग्यवंत जायचें म्हणून कांय ना. सोमी पातक्यांक आपोवंक आयिल्लो भाग्यवंतांक न्हय. तशें जाल्ल्यान जेजूतय फाटी परतूंक मोन आसल्या हर एका पातक्यान जेजूक धाडाय सेव्यत. पूण घात फारीकपण अन्याय मोतीन दवर कुंगार सेवल्यार तो आमच्या जिणयेंत फळादीक जायना. जुदासांनी कुंगार सेवलो पूण तो कुंगार कित्याकय उपकारलो ना. ताणें वचून जीवघात केलो. कुंगार सेवतेल्या हर एकल्यातय जेजूतय परिवर्तन जावचें उदारमोन केदाळे आसचे. त्या वेळार मात्र हो कुंगार ताणें चेवल्लो जेजूची कूड ताणें चेवल्ली तांच्या जिणयेंतय कार्यगत जाता. तिसऱ्यांक बरोवन बिणीनो येवकरिस्त आमकां न्हीद हाडूंची न्हिदेची गुळी कंडीत न्हय. बगार आमकां क्रियाळ आनी कार्याळ करचो तो एक डायनामायट. परत्यान सांगता येवकरिस्त आमकां न्हीद हाडूंची न्हिदेची गुळी न्हय. बगार आमकां क्रियाळ आनी कार्याळ करचो एक डायनामायट म्हूण आमी म्हणयेत. जेजूक सेवल्या उपरांत आमी वचून स्वस्थ होवंक तें न्हिदचें न्हय. बगार सोम्याचे सुवार्थ प्रसार करचे उर्बेवून मिशनरी आमी जायचे. जेजू सांगता येवकरिस्तान भाग घेतिल्ले ते 2 जाण शेस त्या जेवणाचे गटाय जावन रातारात जेरुसलेमाक फाटीं गेले. सोमी जिवंत आसली ती बरी खबर ताणें सगळ्यांक परगट केली. देखून मिसाक येवन जेजूक सेवल्ले आमी आनीक उर्बेवून जावन आमच्या पेल्याच्या गरजांक आमी पावोवंक जाय. पेल्याच्या गरजेक आमी धांवूंक जाय. आनी निमाणें भोंवरून बिणीनो जेजू म्हणटा कोण म्हजें मांस खाता कोण म्हजें रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून येवकरिस्त सासणाच्या जिविताची खात्री. देखून येवकरिस्त सासणाच्या जिविताची खात्री. हे जिणेन जेजू ते एकवटली आमी फुडल्या जिवितांत ती ताचे सुवे एकवटून उरतल्या. तर असल्या बरवशान जिवनचो व्यक्ती ह्या संवसारांत केदाळे आशावादी सकारात्मक जावन जियेता. जेजू ताचे सांगाता आसा म्हणून ताका कळीत आसा. देखून ताका कितले कश्ट आयल्यारय कितली ताची सोंसणीकाय तापासल्यारय तो निराश जायना. तो सदांच आशावादी जावन उरता. सांपावलून सांगले बरी मुखल्या काळार आमकां मेळोंक आसच्या त्या मुकुटा मुखार त्या इनामा मुखार ह्या जिवितांतले कश्ट कांयच न्हय अशें म्हणून ताका कळटा. तर जेजूच्या कुळी रक्ताची परब आमी संभ्रमच्या वखदार आमी असल्या बरवशान जियेवया. आमच्या काळजान येवचो तोच येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां मोगाचें जिवीत जियोवंक साध्य करून दी. ह्या जेवणान आमकां येदोळून एकवटान सांबाळला आनी फुडल्या कश्टांच्या काळारय तो आमकां एकवटान सांबाळूं दी म्हणून आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जाण मागया. आमेन.